गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? उपसो सगळी बरी आहा म्हणून. आयज 23 मार्च आणि कालचो ना कांय शूट करना. कालचे धाकटे क्लिपिंग शूट केलेली कित्याक 2 दिसाल बाब बंद आसलेलो. सो कालचो ब्लॉग हांवें गायलचो तो पयलींचो गायला, ताका लागून डेट बी कांय सांगना. क्लिपिंग काडून दवरलेली न्हू, सो ती गायल्या. बाबा पयसून तोंडी हालोली. सो राती पयची राती कोण तेजी थोडी चड जाली. सो म्हाका कडेन आसलो तेगे शेरोप, सो ते शेरोप गायलो हांवें. सो मागीर सकाळीं उठोन म्हणल्यार तो नॉर्मल जालो. मागीर काल दिसभर तो बरो आलो, कांय प्रॉब्लम जावना. काल राती कोण तेगे तोंडी पोत्तून चाडवली आनी तेगे उलोवपा जायना जाल्यार सारको जाम पडलो. तशें आमी तेका रात काडली. डॉक्टर सकाळीं वागले डॉक्टरा दाखयताय आमी. सो डॉक्टरांनी आतां सांगिलां कितें राती कोणी केन्ना कितें जालें जाल्यार आपल्या डायरेक्ट फोन मार म्हणून. सो तेणें आपलो पर्सनल नंबर दिला. सो तेणें सांगिल्लें केन्नाय फोन कर म्हणून. सो आतां दोतोरागेर व्हरून हाडला. सो हांवें सकाळींच्यान कांय शूट करूं ना. आतां दोतोरागेर सोन हाडून ते कोकोत दिला. आतां तो मातसो एटलिस्ट 15 to 20 मिनिट्स असो न्हिदलेलो आनी आतां उठोला आनी तेशी बसला. सो तुमकां दाखयता. काय दोचोय आहा आतां ते काडून निन्ने बसयला. आतां मातसो आहा बरो. शो हाय गायस कर आपलो शो गाय जसो बुगू जाला गायस तेन्ना बाबाक आमच्या काय हाय ना. आतां कितें दिला घालून हातो काय म्हणून डॉक्टरा कडेन सांगून बरोवन हाडला कितें भूक लागपाची कितें शेरोप बी दी म्हणून. सो डॉक्टरान ताका आतां विटामिनाच्यो दिला कित्याक वीक जाला म्हूण सांगल. तो वीक जाला म्हूण ताका तो वायरल येयला म्हणून डॉक्टरान सांगिलां. आनी आहा आतां बाबा शे गो. आतां सोफा बांदिला बसयला ताका. ओके तुमकां मागीर मेळटा. आतां बाबीतो आहा आनी ते मनी प्लांट हाडलो न्हू, तुमकां दाखयलो चोय सायबी म्हणून. ताका आतां मामीन भायर दवरला. आनी हांवें तील माती कणसोन न्हू माती हाडलो 3 भाशेची. सो तुमकां दाखयता बाटल्यान बऱ्यो अशें मेमरी कशी हाडले भायर दवरले. मागीर हांव ते हाडटलें बाटल्यो ट्रान्सपरंट कश्यो आसताय त्यो धाकट्यो आनी मागीर तितून घालून मागीर चवकेशीचेर दवरतलें. सो ही एक बारीक, ही मातशी मोठी आनी ही सारकी मोठी. त्यो 3 भाशेच्यो न्हू माती आमी हाडलेल्यो. आमगे काळीकर ही चोय आहा. हे आमच्या घरा मुखार. जाणांनी म्हाका कडेन होम टूर मागलोलो. हांव दितो तुमकां होम टूर, पूण आतां न्हू मागीर मातसो टायम आहा. सगळे सारके बसून मागीर दितो तुमकां होम टूर. आनी आतां मिस्टी गर्ल आहा, दाखयता तुमकां. मिस्टू गर्ल. नी झाड रोयल्या मामीन हाडून हिंगा रोयल्या. न्यू आमगेली भेंडे एक किल्लो येयल्या. आतां हे वयर व्हरोन घालतली आमी टेरेसीचेर. ओके. आनी ह्यो बाशयो न्हू तितून झाड रोयले मामी. आतां मातसो जिवा बोर दिसला म्हणून आतां हेट तो. आनी ते आयज हांवें बाबाक न्हू पॅम्पर्स ऑर्डर केलेली. हगीज आहा न्हू ती बाबाक उजार करता हांव. हगीज 12 ऑर्डर करता तेगे हांव. हगीज 168 येताय ती. घे बाबा हें घे. हगीज ऑर्डर केलो ताका हांवें 168 ऑर्डर केलेली. 24 इच येयल्या. 7 येयल्या. पळय भाजी हाडल्या मामी. गांवठी भाजी आनी वाल. गांवठी 25 रुपया एक पूण मोळी पूण 20 रुपयान दिल्या. आनी 10 रुपया 20 रुपयान मोळी पूण 10 रुपया. भाजी हाडल्या ती दाखयली तुमी म्हणटली तूं सवाय दिल्या ती आमगे वाड्या वयली ती आतां इकूं वयता. ती इकूं वयच्या पयलीं डायरेक्ट आमगे सद्दां आमगेर येता. ती पयलीं विचारपा तुमकां कितें जाय काय म्हूण. आतां काडल्या ती फ्रेश काडून आतां हाडल्या. सो मामीन ते कोण गेल्या आनी आमकां ती आमगे वाड्या वयली न्हू, आमकां ती हाफ रेटीनूय दिताय. सो आतां बाबा थिंग आयज मातशें बरें पडलें ताका डॉक्टरा वखदां. सो आतां मातसो हेटा. सो दाखयता तुमकां. ना 4 नाव 6 out. No, da. 6. Stand. कष्ट अशें तो ते बसोन हेटाय दिसला. मात हेटा बोलांनी
क्रिकेट शेवता तेन्ना मातशो क्रिकेट शेवता ते डॉक्टराची वखद तेका बऱ्या पडटा सो तेका आतां तें मातशें बऱ्या पडला हाडून रोकडो घायलो वखद तेका न्हू आतां खेळटा फोल 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 क्लॅप आनी फोन येयलोलो बाडवाडीनसून की खावपा येयला यो आनी ओराय म्हणून सो आयज हे पाटी बाबाक खावपा दिला आनी प्लस म्हाकाय दिला सो म्हाका हेचो हे डोबे दिले हे पाटी मल्टीक हे ते ग्रेनाचे फॉर प्रेग्नेंट आनी दूद पिवयत न्हू भुरग्यांक तेंकां ते सो तेंकां दूद बाबा दूद बी दिताय न्हू तेंकां आनी प्रेग्नेंट बायलांकूय हे दिले दुदान घालून पिवपाचे दुदान नाजाल्यार उदकान तुमी कशें प्रिफर करतात तशें म्हाका 3 येयले ओहले म्हाका 3 दिले तेणी 3 येयले मागीर म्हाका हें दिले ओहली 2 दिले सेम ओके बाबा येयले न्हू बरें बरें खावपा येताले मूग मागीर तांदूळ बी तशें दिताले प्रेग्नन्सीन आनी बाबजान बी मेळटा तेका बालवाडीन आमगे बालवाडीन हिंगा रेजिस्टर आहा तो कुडका सो पयलीं बरी बरी मेळटाली आतां रिसंटली तेणी अशी वीट पाकिटान दिवपा लागली पावडर बेसाची पाकिटां ती आमगे बाब जाल्यार ती खावपा वचना तें खायना बाबा आमगेले तेका लायक तें तेका दिलोलें पूण तो खावंक सोदिना तें मागीर तुमकां दाखोवया म्हणलें कितें मेळटें आमकां बालवाडीनसून ओके आनी हो ब्लॉग फकत बाबाचे रिलेटेड आनी धाकटे कांय जेवणाचे कितें शेअर करची ना रेसिपीज ह्या ब्लॉगान येत्या ब्लॉगान मागीर जेवणां शेअर करतलें ओके आतां सोमतें मागीर मेळटा बाबाक चाव कितें हें कोता आनी चाव बी पिता आनी मागीर मेळटा ओके गेले डॅडी बराबर मिस्टी मिस्टी यू वेंट टू ब्रिंग ब्रेड मिस्टी वेंट टू ब्रिंग ब्रेड सी विथ डॅडी ब्रॉड रे बाबा वॉट पापा बॉट ब्रेड आयज हो मिनी ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ता फकत बाबाचे रिलेटेड व्हिडिओ केलोलो ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज सी यू नेक्स्ट व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका